गोय आणि काजू जेन्ना आमी गोय आणि काजू म्हणटा तेन्ना दर एका गोंयकाराच्या जिबेर घोळटा ते फेणी निरो आणि सोरो। ही जी प्रक्रिया आसा काजू पुंजयल्या उपरांत जी निरो फेणी आणि सोरो काडपाची प्रक्रिया ती जाणून घेवपा खातीर आमी आयज आयला म्हाड्डोळासून 2 किलोमिटरच्या अंतरार जो गांव पडटा तो सोबीत गांव आसा, सुंदर गांव आसा, निसर्गाच्या सांगादान फूल भरिल्लो आसा। तो गांवचें नांव म्हटल्यार वेलिंग। तर जाणून घेवया ही प्रक्रिया निरो सोरो आणि फेणी कशी जाता ती। आता आमी आसा वेलंगा गांवांत आणि जे काजू पुंजयल्या उपरांत जो निरो फेणी आणि सोऱ्याचो प्रोसेस जाता तो जाणून घेवपा खातीर आमच्या मुखार आसा गौरव जल्मी। तो म्हाजो इश्ट, आमी कॉलेजीन वांगडा शिकला, तर तेजे कडल्यान जाणून घेवया कसो कितें प्रोसेसर आसता। गौरव तुका येवकार आमच्या प्रोग्राम। गौरव म्हाका तूं सांगूं शकता हो जो आतां निरो जो काडपाचो प्रोसेस आसा, निरो फेणी जावं वा सोरो, सो तुमी केन्नासून सुरू केलो आणि केन्नासून तुमी आतां मेरेन कितलीं वर्सां जालीं तुमकां सुरू करून? आता हो आमचो धंदो आसा पळय, जो आमचो पारंपारीक म्हणल्यार धंदो तो आमच्या आज्यान सुरवात केल्लो। सादारण ह्या धंद्याक आमकां सादारण 50 वर्सां जाल्लीं आसा। जो काजूचो आमी आतां हें करता पळय तेका 50 वर्सां जाल्या, पूण आमी जो आतां सोरो काडपाचो ह्या पळय ते हालींच आमी सादारण एक 25-30 वर्सां जातलीं। तेजे उपरांत म्हणल्यार आमी सुरवातेक आमी कितें करताले, जो रोस आसा पळय तो काडून आमी दुसऱ्याक दिताले, म्हणजे दुसऱ्याक सोरो घालताले। आतां आमी कितें 25-30 वर्सान आमीच सोरो काडटा। आता तुम्ही सोरो काडटा, ओके फायन। तुम्ही आता जेन्ना 30 वर्सां पयलीं तुमी म्हटलें 30 वर्सां म्हटलें तेन्ना तूं ल्हान आसतलो, सो तुका हाची आवड केन्नासून लागली? म्हणल्यार कसो आतां आमी भुरगेपणांतल्यान जेन्ना हांव जाल्लो पळय त्याच वर्सांतल्यान सुरवात जाली म्हाका। आतां 26 वर्सां, सादारण 25-26 वर्सां जातलीं आमी सोरो काडटा आतां। पूण जो काजूचो धंदो तेका 50 वर्सां मायज जाल्लीं आहा। मागीर भुरगेपणांतल्यानूच जे इल्लें कशें काम करीत येयला, सगळें पळयता आमी, आनी कशें जनरेशन टू जनरेशन पास जाता म्हणटा पळय ते आतां आमचे पारंपारीक धंदो आसा, ते बंद पडपाक जायना। कितें जावं आमचो एक हितून दायज जें आमचें तें आमचें टिकून उरपाक जाय, तेका लागून तें कशें आतां आज्यान सुरवात केली, मागीर पप्पान चालू दवरला आजून मेरेन, तेजें फुडलें कंटिन्यूशन आमी भुरग्यांनी मुखार सरोन करपाक जाय। तेका लागून जें कितें आसा आमचें तें तिगोवन उरपाक जाय म्हणून आमी तें आतां चालू दवरला। आता जो काजवाचो सीजन आसा तो केन्नासून सुरू जाता वा त्याच्या पयलीं आनी कितें प्रोसिजर आसता तुमचो? हो आतां सिजना कशें आहा, एंड ऑफ फेब्रुवारीच्या निमण्या म्हयन्या पासून हो सुरवात जाता, तो मे मेरेन सुद्दां आसता। पूण हालींच्या काळान कितें जाला, जो सिजन आसता पळय व्हडलो 3 म्हयने आसता तो कमी जाला, काजू रोखडे लागता वयता। त्या फाटल्यान हे आतां एनवायरमेंट इश्यूज आहा, क्लायमेट चेंज आहा, त्या फाटल्यान तें कारण आसूं येता। ते फॅक्टरी भरपूर जाल्या कुणय वाठारान, मडगांव वाठारान, धुल्लाक लागून तें एक कारण आसूं येता। पूण हेजे फाटल्यान कशें आतां सिजन जाता फेब्रुवारीच्यान, एंड ऑफ फेब्रुवारीच्यान चालू, पूण तेजे फाटलें जें काम आसा पळय, सिजन चालू जावचे पयलीं काजू बेंडटा म्हणटा आमी, काजू बेंडटा, हळशिता, निवळ करता, ते मागीर सगळें तेकाच 1-1.5 म्हयनो तेकाच वयता। मागीर तें निवळ करता, पोत्र काडप, मागीर पोत्र काडटा आमी, कित्याक काज मुट्टो पडल्यार ती पोत्र्यान शेणपाक जायना, भोंवपाक बरें आसता, मेळपाक जाय म्हणून ते आमी सगळें हेज्या पयलीं सिजन जावचे पयलीं जे प्री आहा पळय सिजनाचें काम आहा ती पयलींच करता। हो सगळी जी प्रक्रिया तुम्ही करतात ताच्या फाटल्यान तुमकां म्हटल्यार बरें मेळटा आणि वायटूय मेळटा। म्हटल्यार वायट म्हटल्यार सीजन चेंज, कित्याक आतां खुबश्या जाग्यार म्हटल्यार गोंयानूच बरो म्हटल्यार पावसाचो जो म्हयनो आसा तो जून जुलयान जाता, पूण हालींच आमी फाटल्या दिसांनी पावस पयलो, सो तो पावस पडटा तेन्ना तुमकां कितें लुकसाण जाता काय कशें कितें? आतां कशें आसा, जे आतां पावस पडटा पळय तो बरो आनी वायटूय दोनूय हितून आहा। तो चड प्रमाणान पडपाना, थोड्या प्रमाणान पडले जाल्यार कितें आसा, जे चंवर आसता पळय, जे फूल आसता काजूचे, त्या फुलार जे कितें करपत आसता पळय, पावस पडलो की निवळ जाता ते थंय कितें धूल बी बसलेलो आसता तें वयता, दोव आसता म्हण तें बरें लागता। पूण चड पावस पडपाना, चड पावस पडल्यार काज काळी जाता, मोठी आसा तिंका किडे जाता, किडे पडपाक जाता, हे सगळें हे आतां तेजेर। पूण कसो आहा, जेन्ना पावस इल्लो पडल्यार मातसो बरें पडटा, काज मातशी बरी लागता। पयलीं जेन्ना इंडस्ट्री नासली आनी आतां जेन्ना इंडस्ट्री येयला ताचो कितें फरक पडला जेन्ना काजू जेन्ना जाता तेन्ना? आतां कशें आसा, आतां पयलीं आतां कितें आसलें, फॅक्टरी मातशी कमी आसल्यो म्हणल्यार ते पीक चड गावताले। आतां क्लायमेटूय चेंज जाल्लें आसा, वेगळें तापमान वाडलें आसा, गरमी वाडल्या, कशें आहा हे सायडीच्यान कुणय पडटा आनी हे सायडीच्यान आमचें मडकय आसा, ते कशें आहा दोनूय वाटेच्यान ते सायडीन कुणयच्यान जे रातचो धुंवर येता, अशें धुंवर येता, तें एक कारण आसूं शकता। ते धुंवराक लागून ते आतां ते पीक आहा पळय, काजूची जावं आंब्याची जावं जाल्यार आमचे माडू बी जावं, तिंका तेजे प्रभाव पडटा तेजेर।
आतां कशें पयलीं आहा पळय आमचो सिजन 3 म्हयने कंटिन्यू चलतालो, बरें पीक गावतालें. पूण आतां हालीं हळू 4-5 वर्सां जालीं सामकें पीक कमी जालें सामकें. हांवें खुबशे जाग्यार आयकलां की आमी बी वा जी मेन जी बी रोयता ती आमी दुसऱ्या वाठारासून वा कर्नाटका वा आनी खंयच्या वाठारासून हाडटा. हांगाय तशेंच जाता काय तुमी स्वता हें करता? आतां ह्यो आमच्यो काजू आहा पळय ती आमच्यो गांवठी काजू. आमी कितें जाता तुमी म्हटलां पळय बियो हाडटा जाल्यार ती कलमां हाडटा. तशी आमी कलमां हाडिना, कित्याक ती कलमां कितें आसता तेजे जे बी आसता पळय ती मोठी रावता पूण ती वजनाक कमी येता. पूण जे आमच्यो काज आहा पळय आमची गांवठी काज आहा पळय ती कशी आसता सायजीन बारीक आसता पूण ती वजनाक बरी येता. ते आमकां फायदो पडटा तिजो. तिजो मुट्टो आसता पळय तिजो मोठो मुट्टो आनी तिजो रोस आसता पळय ज्यूस येता पळय मुट्ट्याचो तो बी खूब प्रमाणान येता कंपेर्ड टू कलमाची ज्यो भायल्यो काजू येता पळय ती फकत काज बरी आसता. तो मुट्टो आसता पळय तिजो रोस कमी चड येना, कमी प्रमाणान येता कंपेर्ड टू हें केलें जाल्यार. पूण आतां हो कसो आहा ही आतां आमची काज आहा पळय ती आमची 1-2 फावटी तरी लागता. एकदां लागली परत बंद जाली परत सुरवात जाता. पूण ती काज कितें आहा कलमाची ती एकदांच लागता आनी वयता, परत आनी सेकेंड टायम लागना एका वर्सान भितर. हे आमचे काजू आहा पळय वर्सान 1-2 फावटी लागता. एक आतां फेब्रुवारीन लागली म्हणल्यार एक मे म्हयन्यान परत दुसरी काज लागतली रोखडी. तशें म्हणजे ते दोनां भितर तेजें अंतर आसा. ही आमची पळोवपाक गेल्यार ही आमची काज बरी आहा गांवठी काज. ती चड प्रमाणान लागता आनी क्वॉलिटी बरी आसता तेंची. जी आतां तुमी म्हटलें कलमां जी आहा ती चड प्रमाणान लागना आनी जी गांवठी आसा ती चड प्रमाणान जाता. जी कलमां आसा ताका पर्टिक्युलर माती जाय पडटा काय ती खंयच्या मातयेन जी आतां नॉर्मल काजू लागता त्या मातयेन जाता? जी आतां कलमां आसता पळय आतां ही माती पळोवपाक गेल्यार आमची सगळी लॅटरायट स्टोन सगळे भितर सगळे फातर सगळे आहा. सेक्युर्ड जमीन ही सगळी आमची दोंगरार भितर तळपां बी भरपूर आसा. ती कशी आसता जी आतां आमची काज आसता पळय तिका तिजें वय आसता पळय ती खूब कमी आसता. म्हाका दिसता ती ह्या मातयेक कितके जायना म्हणल्यार ती काज एक 5-6 वर्सां जगता आसतली 6-7 वर्सां. जी ही आमची गांवठी काज आहा पळय तिजें वय चड आसता, सादारण 15 वर्सां सुद्दां जगता बरी काज येयली जाल्यार. म्हणल्यार कशें आसता ती एकदां काज मोठी जाली आनी ही कशी काज धाकटी आसतना लागता. पूण आमच्यो काजू कितें आसता मातश्यो एक 2-3 वर्सां वयता लागता म्हटल्यार 4 वर्सां तरी लागतात आमची काज. पूण कितें आहा ही आमची चड वर्सां जगता इतकोच तिजो फरक आहा. खूब बरें दिसता तेन्ना एक तरणाटे अशे जे आमचे पारंपारीक जे आसा काजू रोवप वा आंबे लावप वा आनी कितें हेर जी गजाल्यो आसा ते करता. तुमी कशें पळयता येना ते तुमी एक तरणाटे आनी तरणाटे जावन तुमी एक काजी निरो वा फेणी सोरो काडप सो तुमी कसो म्हणून पळयता हेका सगळें? आतां तुमी तें विचारलें न्हू आतां मोस्ट पळोवपाक वचत जाल्यार कितें जाता भुरगीं आतां हालींचे शिकतकीर आमचे जे पारंपारीक धंदे आसता ते करपाक कोण वचना. म्हणल्यार मोस्टली लॉजेन म्हणटा जाल्यार इनकम सोर्स कंपेर्ड टू हे खूब कमी आसता. पूण कितें हितून कितें कश्ट केल्यार तुका फळ गावता जाल्यार कश्ट करिना तुका कांय गावना. आतां कशें आहा भुरगे एकदां शिकले आतां सगळ्यांक नोकरी गावता अशें ना. पूण कशें आहा जे आमचे पारंपारीक धंदे आहा पळय ते शिक्षणा बरोबरूच हे चालूच उरपाक जाय. कित्याक हे आमचे दायज आसा हे आतां आमी चलयना जाल्यार मुखार ते बंद पडटले. जी आमची परंपरा ती चालू उरपाक जाय. जे तुमकां खबर आहा हेजे काजूचो जाल्यार खूब बेनिफीट आहा. तुगे हार्डवर्क आहा हेका भितर ते म्हणून आंग बरें उरता, रोग चड जायना, फीट उरता सारकें आनी जीव बरो उरता. तेका लागून हेचे आमी आतां भुरग्यांनी मुखार आपलो कोणूय फॅमिली बिजनेस आहा तो बंद उडोवपाक जायना. कशा प्रकारान तो चालूच उरपाक जाय. शिक्षण आसूं जावं जे शिक्षण जायच आयचे काळाची गरज आहा. शिक्षण आसपाक त्या भायर हे जे धंदे आहा पळय ते आपले चालू दवरपाक जाय. म्हणल्यार कितें आहा आपलो आई बाबा कोण तरी आहा पळय तिंकां मातसो सपोर्ट करपाक जाय. म्हणल्यार तूं फूल टायम करिनाका मागीर जितकें जाता इतकें तुवें एफर्ट घालून मुखार म्हणल्यार तिंचो आतां ती जाणटी जातली मागीर मुखार कोणी चलोवपाक जाय न्हू. ते आतां हांव कितें मागता भुरग्यांनी हे धंदे ते बंद पडपाक दिवपाक ना ते चालू उरपाक जाय. एकदां जेन्ना काजी लागली ओके काजी तुमी पुंजयले ताच्या मागीर उपरांत ताजी कितें प्रोसिजर आसता? आतां काजू लागले ना आतां काजू एक पिकली म्हणटा मुट्टो पडलो सकयल मागीर ते आमी पुंजयता सगळे पुंजोवन मागीर ते सगळे एकठांय करता निरो काडटा ते आमी वयर काजूनी वचोन तुमकां दाखयता कशें ते करता ते. चला तर आमी पळोवया फुडली प्रक्रिया कितें आसा ती. कळमी आतां जाल्यार 50 वर्सां जालीं 50 वर्सां क्रॉस 52 वर्सां जालीं.
त्याची पयलीं म्हागे बापायन हें केल्ली ती फातरा पासून तयार करून हे फोंडोन ते हें केल्ली आसा. आतां हे दिसा आतां कमी जालें न्हू आतां अजून काजूय मातशी कमी जाला पीक पूण वर्साची पीक ना पूण आमकां जाली वर्साची. कारण जानेवारी पावस पडलेलो आसा न्हू तो माल गेलो. जानेवारी कितले 10 काय 12 तारीख कितें पावस पडलेलो तो माल गेलो. तो सगळो हें पोल्युशन एवटेन येता सगळें तो वयर दोंगरा वयर माथ्यार रावन कळटा आमकां सारकें लोखणाचें सारको काळो धुंवर येता वयर माथ्यार रावन. आनी 100 मिटर ही 100 मिटरां कळमी आसा आनी 100 मिटर वयर आसा. दुखी पडटा न्हू एका डिसेंबर जानेवारी तेय मातशें खारो म्हणून दो पडटा सामको कांयच दिसना तेय कारण आसपाक शकता. पयलू हें जातालें तें पीक जातालें तशें आतां हें जायना. आतां हे 10 वर्सां कमी पीक जाता ती कंपनी जाल्या. पयलीं एकाच काजू म्हणून सामकें एक बालदी 2 बालदी मोठी मेळटाली आनी पयलूची आतां काजू ना आतां रोटो लागून सगळें मेल मरता आनी जायकूय ना. पावसा मागीर साळी खाता हे गोरवां येता ती हें करून उडयता नाशाडे करून उडयता. मागीर म्हाका आतां 52 वर्सां जालीं म्हाका आतां 52 चलता. तेजे पयलीं म्हागे बापूय हें करतालो. तुमच्या वांगडा तुमचो चेडोय करता तुमकां कितें दिसता? हा आतां हें फुडें अशेंच चलयचें म्हणून तेंच्यांनी. तुमकां खोस भोगता की तुमचो चेडो सुद्दां तुमचे फाटल्यान चलोवपा जाय न्हू तें. पयलींच पीक कमी जाता आनी तेच्या भायर समज माकडान बिकडान कोणी खाल्ले मांजरान बी खाल्ले कितें तशें कांय ना आमकां मेळपाक तें मेळटा तशें हें ना. माकड खावपाचें माकड घातलें गोरवां खावपाक गोरवां खावप आमकां कितें मेळपाक तें मेळटलें न्हू. नशिबाचो खेळ नशिबा कितें बरयलें आसता तें कोणी चोरून व्हरपाक शकना. देवान कितें बरयलेलें आसता हरशाल पयशे तुजे कडेन आसल्यार कोणी चोरून जावं हरशीं कोणी व्हरपाक शकता. आमचो जानेवारी फेब्रुवारी एका शिवरात्री 8 दीस आसा म्हणल्यार आमचें स्टार्ट जाता सिजन. आमचें ह्यो पयलू लागता हेवटेन काजू. ह्या फेब्रुवारीच्या 10 तारखेच्यान 15 तारखेच्यान काडपाक लागले रोस आमी मळपाक लागलेली फेब्रुवारीच्या. आतां 1.5 म्हयनो जावन गेलो आमकां. हेवटेन आमकां खारो हें मातशें पडटा न्हू आमकां हेजें खारें हवा लागता न्हू त्या खातीर आमच्या ह्यो पयलू लागता. आतां 40 वर्सां पळयता आमची काजू हेवटेन 40 वर्सां आतां 12 वर्सां एक सोडून दी ती आतां 40 वर्सां धर आतां 52 म्हणल्यार 12 वर्सां सोडली जाल्यार पयलू हेवटेन काजू लागता स्टार्टींग आनी ती एरिये मागीर ते ती सायडी वयले कडेन मागीर लेट लागता व्हडले शिमग्याक. म्हटल्यार दर एका वाठारांत वेगळे वेगळे वेळान हय तशें हें आसात तेजे क्लायमेटी अवलंबून आसता. वयल्या वाटेन पेडणे तेवटेन पयलीं लागता आमच्या बराबर लागता ते पेडणे आनी आमच्यो ह्यो सारक्यो पेडणे वाळपय लागता पळय. ते 70 मातशे थोडे कलमाचे आतां लागता आमचे हे कलमाचे न्हय ह्यो आमचे गांवठी सगळ्यो गांवठी आमचे हे करून काडटात. कलमाचे एक लागता आनी मागीर एकदम लागता आनी हें जाता नाच जाता तश्यो ह्यो आमच्यो न्हू. आमची आतां पावस पडटा परत लागता मागीर परत आतां आनी म्हयनोभर म्हूण मेळटलें आमकां आतां खाली. ना ना पावसा काय फरक पडना आमकां. हालीं पावस पडलो पावस पडल्यार आतां परत बरें आमकां सामकें फुडें आतां फायदो आतां फुडें आतां खंयी हें चंवर झडोवन हें फ्रेश येवन आतां बरें आतां. आमी आजून कलम एकूय घालून तयार करूं ना आमी सगळे गांवठी रोंपे आमचे घरा कडेन किलोन काडटा हेतून पिशव्यांनी घालून. फोंड्या वाठारांत गमूट गमूट घालता तशें आमी हांगा गमूट घालून देवाचे देवस्थान आमी करता न्हू आमी हांगा त्या खातीर आमी केन्नाच यूज बापूय सुद्दां आमचो यूज करनाशिल्लो गमूट. बूट घालतालो चप्पल सकयल दवरितालो आनी तो मळटालो वचत पांयांनी मळी जाल्यार बरें जाता रोस सुद्दां बरो येता आनी निवळ निर्या कांय माल जायना. गमूट आमी सामको रेबेन जाता आनी तें मातशें पिलो म्हणटकीर मागीर रोस हें जाता न्हू तो सगळे चिकोल हेका लागलेलो आसता न्हू तें मळटा आसतना तें मागीर आमच्या पोटां वयता न्हू निर्या मातशें हें जाता इफेक्ट जाता निरो काडटा आसतना. निरो लोक मागीर सांगताले निरो बरो लागता म्हूण तो पांयांनी मळटा तो बरो लागता. तुमी काय ना मागीर वयल्या गाळी ना मागीर तो वयर हें सोप येता तो मागीर आमी भायर काडून उडयता पिळून आतां वयलो हें आसता तो व्हरून मागीर भट्टीन घालता हे 4 दिसान मागीर काडटा 2-3 दीस वचपा कुसपा जाय तो कुसलो म्हणटकीर सोरो बरो येता. आमचो निर्या ह्या डिमांड आसा मारता हे खंय दुकानाचेर व्हरोन दवरीत जाल्यार हांगा हायवेक हलबत लोक रोकडोच व्हरता फ्रेश आसता तो रोकडोच हें सोंपता चड टायम उरना. हांगसरल्यान मागीर घेवन वयता ते आमी कळशी मातयान
निर्या म्हणून भायलो भायलो लोक येता मागीर व्हरपा. आतां अंदू मात ना खंयच्या म्हापशेच्यान सुद्दां येता. अंदू कित्याक हा अंदू लोकांक अंदू काजू कमी म्हणून लोकांक फेमस जाल्ले आसा त्या खातीर तो लोक आतां येयना अंदू काजू ना म्हणून. वसत थंय काजू अंदू पीक कमी म्हणून सांगता न्हू लोक. ताका खबर ना काय ते येता. हय खबर आसा ते येता गा. हे लागीं लागीं वाठार की येता ते जाल्यार आतां हे 25-26-27 वर्सां जालीं आतां आमी सोरो काडटा. एक्सायज डिपार्टमेंटान हे अर्ज केल्लो तेन्ना आमी सेपरेट दिवचे म्हणून कळमी रजिस्टर केल्ले आसा गव्हर्मेंटान एक्सायज डिपार्टमेंट. तेंच्यांनी आमकां मागीर ते हें दिलें काडा म्हणून लायसन दिलें. 27 वर्सां हांवें अंदूच्यान 27 वर्सां जालीं सोरो काडटा. सरकारान लायसन दिलें. हय लायसन दिल्लें आसा कळमी रजिस्टर जाल्लें आसा. 50 वर्सां जाल्ली रजिस्टर जालें आनी आतां सोरो काडल्यार आतां 28 वर्सां जालीं. कमिशनर ऑफ एक्सायज पणजी थंयच्यान आमी हें काडटा पावणी सोरो काडपाची. दर वर्सा ते रिन्यूअल करचें वर्सान वर्स हाडची पडटा पावणी ती. ऑक्शन हाडचें पडटा. ऑक्शन जाता डिक्लेअर करता ते पीपल अमके दिसा ऑक्शन आसता जानेवारीच्या पयले विकाक आसता. मोळून जातरी आतां हें चिवण बांदता. बांदून ताका पास घेवन ताका हे रस्सी घेवन ताका घट्ट बांदता आनी मागीर निवळ करता. निवळ करून ताका निवळ करून मागीर ताका हें करता उदक मारून ताका निरो निवळ मेळटा. चिवण बांदपाचें कारण कितें? कारण म्हळ्यार ताका निर्या लागून निर्याक लागून चिवण बांदची पडटा. निरो मेळना जाल्यार तो असोच निरो मेळना न्हू. हो रोस जाता. निरो मेळना हो रोसूच म्हणटा न्हू. हो आतां सोरो काडपाचो सोऱ्याक यूज करपाचो. निरो म्हळ्यार तो सेपरेट मागीर फ्रेश जावन येयला सोरो पळय कसो आतां हें घालून सोरो येता फिल्टर करून तशें. बांदता हेच सुटलें कित्याक बांदता आनी मागीर हे सुटली ही घट्ट आवळोन येता त्या खातीर सुमा पासान हें करता. हरशीं दोर बी घेत जाल्यार तें मातशें हें जाता असयल रावता. निर्याक लागून घालता निरो निवळ मेळपाचो जाल्यार ते हें जाता बुरशीपणां रावता. आतां आमी भाटी लायिल्ली आसा. तुमकां खबर आसा वदळ आमी मळून हाडलो सगळे काल मळयलो सोये निरो रोस हाडलो घातलो भितर वयल्यातल्यान वयर काजू वयल्यान हाडचो पडटा तो. आतां ही आमची भाटी लायल्या तितून आमी 6 कळशे घातला. कित्याक आमी हेज्या पयलीं आमी 7 कळशे घालताले रोस भितर ह्या हितून घेवन मातशी ती बँड जाल्या आनी तितून मातशें कमी वयता रोस आनी ताका 6 कळशे लागता. कित्याक 6च्या जाग्यार 7 घातले न्हू जाल्यार ती भाटी ओंकता मागीर चड जाता ती कॅपसिटी प्रमाणे चड जाता आनी मागीर ती ओंकपाक लागता. आतां आमी भाटी लायल्या सादारण ती आनी एक वर 1.5 वरां भितर ती हें जातली वचपाक लागतली. आतां आमी कितें करतले हे ती माती आहा पळय ती मडकी आहा ती मडकेक ही माती ही माती तिका आमी हें लायिल्लें आसा कपडो कापून ताका माती लावन ताका ती सरभोंवतणी जी मडकी आहा ती मोवरा भितर लायता ताका मोवर म्हणटा सगळे. कित्याक हे कित्याक लायता माती किंवां वाफ आसता पळय ती वाफ भायर वचपाक जायना. आतां सगळो हो प्रोसेस आहा पळय तो एक ताका विज्ञान आसा तिका सायन्स आहा. कंडन्सेशन मेथड हे वापरला जे जाणटेल्यांनी आमी आतां सायन्स शिकता पूण आमच्या जाणटेल्यांनी ते पयलींच म्हळ्यार जे ह्या पर्यावरणान सोंपता आनी ते रावन तेंच्यांनी हे सगळें निर्माण केल्लें आहा. मागीर तेंच्यांनी तकली इतकी तेंची पावरफूल आसली की ते शिकोनाशिल्ले पूण हे सगळे प्रोसिजर आहा पळय तेंच्यांनी आपल्या जिवनाचेर म्हणजे तेंच्यांनी आपल्या एक्सपिरियन्सांतल्यान सगळें घेतलेलो आहा. ह्या सैमा वांगडा रावन सैमाक कसो जगप ही आतां आमी वापरता पळय मोहराक ती सुद्दां आमी रयणीची माती वापरता. रयणीची माती कित्याक सांग तिका रयणीक जे वाळटी जेन्ना ती रयण करता पळय तेन्ना ताका फातर आसना आनी माती चिकट ती आनी ती चिकट जाल्ल्या कारणान ती बरी बसता. हेका लायतना ती बरी बसता ताका लागून ती ही माती वापरता आमी. आतां आमी रोस घालून तापलेलो आसा
आतां आपले की आमी ताका मडकी लावन म्हणजे मोहर लायले, मोहरा भितर ती सगळी माती लावन सारकी ताका कपड्याची माती लावन ताका सारकी पॅक केल्ली आहा आनी अर्द वरान तो सोरो येतलो, उर्राक येतलो तयार जावन. म्हणल्यार तो आतां उर्राक कसो येता आसता तुमकां प्रश्न पडलो आसतलो. जो आतां मडकी तापली की न्हू ती वाफ तयार जाता. ती वाफ की आमी वयर लावन सगळे वाटेच्यान पॅक आहा पळय ती मडकी, वयरू पॅक आसा, सगळे भितरल्यान पायप आसा एल्युमिनियमचे ते बी पॅक आसा. कित्याक ती वाफ येयली की सगळे वाफ ती ह्या पायपाच्या ही बोणकीची झाडां गावता ती आमची शेतां कडेन तेजे मुळा पासून केल्ले मदले स्ट्रक्चर ऑफ पायप तेका ते मागीर कनेक्ट एल्युमिनियम जाता. तितूंतल्यान वाफ वयता, वाफ वचोन ती मागीर तो आमी आतां उदक तापयली की ताटा पोंदा कशें गरम उदक केलें ती कशें उरता तशीच ती वाफेंतल्यान सोरो तयार जाता आनी ते पायपांतल्यान घुंवोन ते येवन हे हितून पडटा, ड्रमान पडटा, हे आमचे कॅनान पडटा. ते उदक वाफ ती गरम आसता, ती वाफेंतलें गरम उदक ती थंड उरपाक लागून त्या टाकयेन आमी उदक घालता. हेजो कुलर कसो ते थंड जावपाक लागून ते उदक घालता. हय तेका आमी उर्राक म्हणटा. तो उर्राक आतां सादारण आतां आमी पयल्ले आहा आतां घालून 1-2-2.5 वरां लागली. जेन्ना तो रोस घातलो तो तापलो, तापोवन ती सुरवात जाता, जी लावणेची सुरवात जाता ते आतां इतकी 2.5 वरांनी लागलो. तुमी सांगलेलें आसा पावस पडलो काय, मडकी थंड पडलेली आसा, तेका लागून 2-3 दीस जाले फाटले 2-3 दिसां भितर आमी भाटी लावन आशिल्ली, ती थंड जाला तेका लागून ती आतां आयज मातसो उशीर लागलो तेका येवपाक. सादारण तेका आतां 2.5 वर लागली जाल्यार ती तापलेली आसता पळय तेका 1 वर नाल्यार 1-1.5 वरां भितर ती गळपाक लागता. सगळें जालें. आतां अशें म्हणटा की सोरो जिवाक वायट. सो ह्या सोराचें कितें आसा, कितें गोंयकारपण म्हटल्यार जेन्ना म्हणटा आमी गोंयकार सोऱ्या खातीर इतलो मोग दाखयता. सो जेन्ना हो प्रोसेस जाता आनी हो सोरो येता तेन्ना तो कसो येता, लायक गोंयकार तेका खंयच्या नदरेन पळयता? आतां कशें पळोवपा जाल्यार आतां एक काळ आसलो स्पेसिफीक, त्या काळार अशें कितें आसलें जे आमचे जे लोक आसले पळय ते हार्ड काम करपी आसले, हार्ड वर्कर आसले. शेतान काम केलें, खंय भाटान काम केलें, पाडप जालें जाल्यार खंय लोकांक खणप जालें, भाटांक खणणी घातली तेन्ना ती तेंकां कशें आयलें ती एक एनर्जी जाय आयली तेंकां. ते सोरो जिवाक बरो म्हणल्यार कितें एक तितकें एक लिमीट आसता ती, ते लिमिटा प्रमाण तितकोच पिवप आसता. आतां कशें जालां ते एक लत म्हणल्यार एक एडिक्टेड जावपा जायना. एक सादारण आतां कसो आसा इल्लो एक पाव जाल्यार एक पावूच पिवपाचो आसता, ते तूं 2-2 1-1 बाटली दिसा भितर पळोवपाक जायना. आनी ते कशें आसता तुगेली फकत तूं जाम जाल्लो आसता, ती मातशी तुगे एनर्जी ती रिकवर करपा लागून ती जाणटेले पिताले. पूण तेजो अति वापर जावपाक जायना. अति वापर जालो जाल्यार तो जिवाक बरो म्हणटा तो जिवाक पाडू बी तसो तो. आनी अशें म्हणटा की जशे जाणटे भितर तशे भुरग्यांक सुद्दां दिता, ल्हान भुरग्यांक, ताचो कितें म्हटल्यार कसो आसता तो? म्हटल्यार जाणट्याक खंयचो मेळटा आनी भुरग्यांक खंयचो दिवप, म्हटल्यार तेंचे वेरायटी आसा कितें डिफरंट? हय आतां हो आतां उर्राक आसता पळय, उर्राक आमी भुरग्यांक दिना. उर्राक असो नॉर्मल पिता सगळे. आनी जे आतां भुरग्यांक घालता पळय तिका फेणी म्हणटा, काजू फेणी, तिका GI टॅग गावल्लो आसा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. ती कितें आसता उर्राका पासून उर्राक आनी रोस मेळोन करता तिका फेणी म्हणटा. ती फेणी कितें आसता ती हेज्या पेक्षा डबलीन ट्रिबलीन कडक आसता. ती भुरग्यांक डायरेक्ट दिना. भुरग्यांक गुड्डी भर इल्लीशी गुड्डेन उजो लावप, आनी उजो लायलो की तेका जी तिजी अल्कोहोल कंटेन आसता पळय ते कमी जाता. फकत कितें ती तिंकां थंडेक बरी. आतां पळयता आमी जे आमी शिरप पिता पळय वखदां करता तिका फेणी आतां आमची घालता भितर, ते आमची ते हितून कंटेन आसता, अल्कोहोल कंटेन आसता. ते कडक आनी म्हटल्यार कडक ते कमी कमी जायत ते तुमकां कशें कळटा? आतां कशें सुरवातीक जेन्ना येता पळय, स्टार्टींग सुरवातीक येता पळय जेन्ना सोरो वचपाक लागता पळय, सुरवातीक आसता तो खूब कडक आसता. जितको तो येत रावता पळय आनी तितको सर्टन एक हें आसता टायम आसता तो इतको कमी जाता पळय, म्हळ्यार भरपाक लागता तितको तो कमी येता, म्हळ्यार तेजे कडकसाण आसता पळय ती कमी जाता. सुरवातेक तो कडक आसता, मागीर तेजी इल्ली हे देंवता, लेवल देंवता. मागीर तुमी तो सोरो काडटा, वेगळो दवरता आनी मागीर हितून दिता, दुसऱ्या शॉपांनी दिता वा बारांनी दिता? हय कडेन ऑर्डर येता? ना ते आमी आतां खंय आसता कोण अमूक हे आसता आमी ते हितून दिना, डायरेक्ट स्टॉकान दिता. खंयचे एक बारार जाल्यार खंयचे एक कोण बाटल्यांनी व्हरपाक जाल्यार कोणी आमचे वखदाक व्हरपाक
हांगासरले प्रिफर करता. आता आमी सद्याक कळमेर आसा जंय सगळे ते काजू दवरता आनी मागीर ते वयर पांयान मळून मागीर तो निरो काडटा थंय. आनी हो म्हाज्या हातीन दिसता तो फ्रेश निरो जो आत्तां काडला. खरें म्हटल्यार जे पारंपारीक हो धंदो जो वेवसाय आसा तो जो गौरव जल्मी आनी ताजी फूल फॅमिली सांबाळटा ते खरेंच तांकां खूब वालोर. कारण इतले खर वतान हांगा येवप, वयर चडप, दोंगरार चडप, काजी पुंजवप, मागीर ती हांगा हाडप आनी हांगा दवरून मागीर ती मळप. हातून कितलो कश्ट तेमी भोगता म्हणजे कश्ट तांकां जाता ते आयज आमी जाणून घेतले. आनी खरेंच तुमकां काका आनी गौरव तुमकां खरेंच वालोर ह्या बाबतीन. आनी ह्या आमी फूल प्रक्रिया पळयलो आयज. निरो कसो जाता, सोरो कसो काडटा, काजू कशे पुंजयता, मागीर ते काजू हांगा हाडटा आनी तेज्या उपरांत जो प्रोसेस आसा तो सगळो आमी आयज जाणून घेतलो.